सांगपाक वता इतलेंच आयज ह्या फिशींग जेटीचें कंडिशन सारकें बिगडलेलें आसा. इतलीं वर्सां आमी हिंगा बोटी लायता, इतलीं वर्सां आयज आमच्यो बोटी हांगा आसता, पूण हे पावटी कंडिशन जे आयज फिशींग जेटीचें जालां तें पयलें केन्नाच जावंक ना. कारण जेन्ना MPT मेंटेनन्स करतालो, MPT जुनान मेंटेनन्स स्टार्ट करतालो काम करपाचें धोक्याचें, आनी आमी ताका प्रेशर घालून आमी सांगून तेजे फाटल्यान लागून करताले. तेच पद्दतीन आमी गोवोरमेंटाकूय आमी सांगलें, कित्याक गोवोरमेंटान डायरेक्टली एक MPA तेणे चेअरमॅनान NOC दिली की तुमी मेंटेनन्स करा म्हणून. सो गोवोरमेंट 2 वर्सां जालीं मेंटेनन्स केलें, टायमाचेर केलें. पूण हेच वर्साक ह्या गोवोरमेंटान जे जुनान काम करपाचें आसलें तें मेंटेनन्स करूंक ना. आनी त्याच कारणाक लागून आयज ही आमची फिशींग जेटीची दशा हे भाशेन जालोली आहा. कंडिशन हे भाशेन जालोला. आयज आमच्यो वुडन बोटी आहाय. आमी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केलें, 2 फावटी हांगा MLA येयलो, पूण MLAन आयज पासून आमकां प्रॉमिस दिवन सांगलें केल्लें तें आयज पासून करूंक पावक ना. आमी हें आयकता की कॉन्ट्रॅक्टराक तेणें पळय टेंडर पास करून हें केलो आनी दिला म्हणून, पूण आयज पासून कॉन्ट्रॅक्टर येवन देऊन काम सुरवात करूं ना. 2 फावटी हांवें डायरेक्टराक फोन केलो, डायरेक्टर म्हणटाले सर सी दीस दे हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड द वर्क. हे कितें प्रॉब्लेम? आयज ही फिशींग जेटीचे आयज बोगलेक मिनिस्टर येवन गेलो, 1 किलोमिटराचे 1/2 किलोमिटराचेर आसलो. आयज तर तो फिशींग जेटीचेर येवन हें कंडिशन पळयलें जाल्यार कितें बरें जावचें नासलें? आपले दोळ्यान पूण पळयता आसलो. ही लोकांचे प्रॉब्लेम, लोकांचे त्रास ह्या गोवोरमेंटा कडेन हे करपाक बरें दिसता काय? हे भाशेन जावपा जाय काय? अरे हांव तुमचे कडेन कितले फावटी पांय पडलो, तुमी आमकां एश्युरन्स दीत रावले आनी एश्युरन्स दिवन तुमी आमकां हे भाशेन दवरले. आयज म्हज्यो धाकट्यो वुडन बोट्यो हिंगा लावपा जायना. आतां तुवें पळयलां हें कॉलेज कितले म्हयने जाले हें अशेंच आहा, पूण कितें त्रास करप आमकां हे भाशेन? हांव हो नीलकंठ हळदणकार म्हजो फ्रेंड, आमी बाराबोर आहले पयले, पूण आयज हो आमकां इतलो आमकां सायडलायट करता कित्याक तें म्हाका कांय खबर ना. तुमी मेंटेनन्स केलें, तुमी मालीम जेटीचें आख्खे सगळे फॅसिलिटी दिल्यो, तुमी बेतलांतूय केलें, पूण वास्कूच तुमी निग्लेक्ट कित्याक केलें तें म्हाका कांय कळना. डायरेक्टरान आमकां सुलभ टॉयलेट बांदून दिता म्हणलेली, आनी ती सुलभ टॉयलेट तेणी स्टार्ट करपाक 2 म्हयने जाले स्टार्ट करपाचें आसलें काम. आमचे वर्कर येयले, 2 म्हयने जाले आमच्यो बोट्यो स्टार्ट जाल्यो. आयज पासून हे सुलभ टॉयलेटीचें कांय ना. हांव आयकतां की तुमी ऑनलायन टीव्हीचेर कितें हें करून इनॉग्रेशन केलां. अरे कित्या भिताय तुमी हे जेटीचेर येवपाक? कितें प्रॉब्लेम आहा तुमकां? थिंगा रावन कितें करता? स्पॉटार यो आनी करा मरे. ताका जाय की हेच भाशेन हें कंडिशन हे फिशींग जेटीचें उरलेलें. ताका जाय आमकां वास्कोकार आमच्या बोटकार भावांक त्रास केल्लो. चोरी तर कोणूय तर काम करता जाल्यार आयज हें काम करता आसलो, पूण हें काम करपाक तेणें फाटीं रावल्या. रिजन कितेंय तरी बिहायंड आहा. कित्याक म्हाका दिसता तो असो भिता आसतलो म्हाका की कितें पॉलिटिकान म्हाका हें नांव मेवतलें, वो म्हाका हिंगा कितें काम केलें म्हणटकच. अरे तूंच नांव तें घ्या, पूण लोकांचे प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व कर रे. कित्याक करनाय तुमी? आमी हे भाशेन केन्नाय करूं ना. आमी दुस्मानाक हेल्प केला, आमी ओपोजिशना पार्टी मनशांक हेल्प केला. भाशेन त्रास कित्याक करप आमकां? हे फिशींग जेटीचे त्रास कित्याक करप रे? आयज पळय मरे आमचे कंडिशन पळया मरे जेटीचे. चोया मरे कितें जाल्या ती फिशींग जेटी. आमचे कडेन 250 बोट्यो आहा, पूण हालीं आमकां 10 बोट्यो हिंगा धोक्याक लावपा जायना. कित्याक त्रास करता रे? देव पळयता तुमकां.